कमेस कोच न्हू पयलीं सदांचे भाशेन आनी एक पावट मोगे नाक जालो खबरो सांगता गोंया मारे एखादी इलिगल घडण्यो घडलो पावटी कोण तरी एक ते पिकलो केंसां कुसलो तांचे आनी मेजार दवरता सायबीण माय घरांत भितर सोदतना ओतोन आनी तेगे प्लास्टिका पते खबरो गोंयकारांडो मुय मेल्याय रे जाग जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो शास्त्री भाशेन आतां पुराय खबरो आयकाय म्हाक मरे गोंयकारां एकच कारणां लागून राग येता ते जल्मान कल्यामती कित्या जावं नाय काय मू ते जाल्ले मू कित्तू इनोसेंटू हेंक मरे कोणूय फटयता ना जाल्यार चोय आंगे आदिल्यांगे एक म्हणणी आसा कुसलो तांचे नजरे पळ्या काण पयस बायल्या मारूं जाय म्हूण पूण ना आतां गोंयकार ते तांती कुसला आनी वास माता पूण काण भायर वाचनाय फकत तेक बोट दाखोवन वॉट्सॅपाचेर आनी फेसबुकाचेर जावंक लागतले हे दिसांनी तेसले एक कुसलो तांचे बोंड तें दिसती पडटा तेचे तांत्या कुसून वास पाचमो फाटी RSS अधिकाऱ्यान पासून मेजा वयल काण शेवटो मालोले पूण तो लज नासलोलो तो सजमता सगळे गोंयकार आपणा बारा आसाय मू आतां थंय जे टायमार गोंयकार केसली ना केसली एजिटेशन करपाक उबी जाताय तेद्दो हुंयच्यानू ना हुंयच्यानू मरे हे पिकलो केंसां कुसलो तांचे उदकां उबो लागता पूण त्या तांत्याचे मूस पासून बसनाय रे तो आनी कांय न्हू फकत गोंयकारांगे मेंढ्या चिमटो काटा तेज बाराती 7-8 जाण हात पांगडून बोकडां एसो उबी आसताय आनी तो सिनाल कोत्तेदो ते करूंक लागताय पूण म्हाका तेगे एकच बरें दिसता तो सजमता आपणा हाटल्या आख्खी गोंयची परजा उबी आस म्हूण आग्गा कुसलो तांत्या सरपंचनी नोंद मानचोय रे देर फेंतू 2019 वर्सांकू वो साड सुबह वाऱ्या हात हापडून म्हणूं लागलो आपण भाजपाल्या पाटी पण जे काबार कोण दाखयतो मग एल्ली सावा उबो रावलो कावंटींग दिसान लोकांन बाकी काम सोड हेजे नोंद दवरली हो लाडू केदो वांटूंक लागतो काय मू पडे गेले हो मरे ते पाडपळ पंचायती इलेक्शनां मत पटाय ते भाशेन हे देवळे पणजे एली सावा 22,000 तू फकत 85 मत घेवन तोंड कुसलो सकून घर गेलो राव आतां लांप्याव तेगे मोड्डस ऑपरेंडी मुटाय ती सांगता गोंया मोठ एजिटेशन जाल्ले पावटी कोणूय तेक तारवट मिरसांग हावयन ते कुसलो तांचे सोबे माजार मेजार दवरताय आनी मागीर तो आपणागे वास सोडूंक लागता तेशी जात तरी ते इनोसेंट गोंयकार बाकी एजिटेशन थिंगा आसून ते कुसलो तांच्या बोट दाखोवपा लागताय हिंग मागीर देव बोवाळां पळ म्हूण एक घर जागोवपा खबरो जाताय कित्या तेच बोवाळां आडांनी आपणागे डाबल ट्रॅकिंग फूल स्विंग करता व्हडले हॉटेलां आनी बाकी कन्स्ट्रक्शन करपा चालू जाताय बुट्टा आनी सांकवाळ बसून गोंयकारां आसताय आनी आपणूय कन्स्ट्रक्शन करताय तें कुसलो तांचें बरें जाणा गोंयकार 2 दीस आपणा बोट दाखयन आवाज करतले म्हूण मागीर एवरीथिंग वील बी बॅक टू नॉर्मल फाटले पावटी चोय ओल्ड गोवा हॉटेल्स एंड बंगलो एजिटेशन मोप्पा टॅक्सी ऑपरेटर्स एजिटेशन शुगर केन फार्मर्स एजिटेशन डबल ट्रॅकिंग एजिटेशन इंटरस्टेट power project agitation, houses within protected forest agitation आणि anti-IIT agitation of काणकोण फुल स्विंग चालू असताना कोणी तरी तेंच कुसलो तांचे आनी मेजार दवरले आनी त्या दोणा तेण म्हणले सांकवाळ फ्रंटीस पीस आसते इगोरचे न्हू पूण देवळाचें सायबा बगुश तेश मोठा सगळे गोंयकार हात भेंडार दवरून ते कुसलो तांच्या बोट दाखोवन मुळे तो त्याला कितें
आणि तेश को हाटले वाटेन बाकी एजिटेशन पास्कोट्या हुंकची रावन गेली. निम्माणे वो व्हडली फुलोय मुच काय टीव्ही चॅनलाचे ते शास्त्रीय आदवा गादा बरे डिबेट करून बसवलो तर आदवा गादा आयकपाचो तेणी ते एक घासा हायलो. तेज उपरांत मागीर सांकवाडे खबरो बंद जावन गेल्यो. आणि आता गोंया वळखासता एजिटेशन आणक चालू आसाय. जावं ती DLF एजिटेशन, रोमी लिपी कोंकणी एजिटेशन, बुत्तानी एजिटेशन, टॅक्सी एजिटेशन, माद्दे प्रोजेक्ट एजिटेशन, सनबर्न फेस्टिवल एजिटेशन आणि बाकी साबार. हे एजिटेशनाचे थंड उदक घालूंक जाय म्हूण कोण तरी तें पिकलो केंसां कसलो तांतें पोट तूं मेजारान दवरलो. गोंयकारांनो शिडूक रावाय. हे आमच्या दोड्यां पान बांदूं सोदताय. हे येश मरे आनी फां करपा न्हू पूण कितें कोतलो म्हजे बोंक हरजतना रे देखून विचारूं सोदिता. ये हुंयचे कसलो बाणशी रे. हुंयचे सांता केसो प्रश्न मांडिता. तुजे विशयात कितें खबर आसा तुका? तुका खबर आसा तूं शिकोन ब्रूत म्हणून? तूं सजमता तूं कोट ते कर्तुबा लागून तुका दिसता तूं मरतरी गोंयकार तुजी एक मुर्ती बांदून पुज्या कोतले म्हणून? आत मरे लांप्या तुका एक बरो एडवायस दिता हांव. तुगे उरलो रिटायर्ड दीस बरे भाशेन तुगे नातवां बारा सार मरे. आनी तेश कोन आसतना लोकां चाडोयन घालपा दुयेंस लागोल जाल्यार एक काम कर. एक नाल्ला कोट्टी घे तितूं उदक घाल आनी तुजें नाक बुडयन दवर. आनी बाराबर वोंटूय ओन्नून दवरपा इसरो नाका. तेश केलें जाल्यार तुवें निमाणें कित तरी बरें काम केलें म्हूण गोंयकार शाबासकी दिवपा लागतले. म्हाका वोंटनी रागूच येतालो. तो देख नासलो वाड्या वयल्या सगल्या भुरग्यांक नांव पिड्यार कोतालो. तेक एक पाडे सुंय आसलोली. सगळे भुरगे सायबिणी हाच्या मेट्टें घेवपाक दोनूय हात मुखार एकठांय करून हावड घेताले. पूण तो वोंटून न्हू तो रोकडो प्लास्टिका पट्टी दोनूय हातीन उगोवन मुखार दवरतालो. आंगे हातीन ते 4-4 बारके लाडू घायल जाल्यार तेगे पट्टे चोयन पयलीं 4 लाडू घालचे गाय आनी 3-4 लाडू उडयताले. कोणाले लादनी जावं वा सायबिणी जावं तो तितेगे फेवरेट प्लास्टिका पट्टी घेल बगर भायर सोना आसलोलो. यू नो इन गोंया एंड जायत्या अदर शारांनी देर इज ट्रेडिशन. Once a year, every house सायबीण comes. वाट मुळटे घरे बापोळ बहिणीन डायना आनी तेगे फामील ऑस्ट्रेलियासून ते दुसरो सकाळी गोंया पावलोली. आनी हांव आंगे गांवां सायबीण कितको बोन ती तेका एक्सप्लेन कोतालो. म्हजे सायडी वोंतून उबो आसलो तेण म्हळें यू वॉन्ट लाडू आय विल गेट फॉर यू. आय कॅन गिव यू कोळो चणे ऑल्सो. हें आयकन म्हजें नाक आनी तांबडें जालें. डायना आनी ती गोंया येताय थिंगा आसाय वोंतून तेजी लायन मारूंक लागलो. गोंये चडशे नॉर्थ गोवा गांवांनी सायबीण माय मरे वर्सा एक पावटी येता. पूण सावथ गोवा बोक शाश्टी गांवांनी वर्सा 3 नाजाल्यार 4 पावटी पासून येता. म्हाका एक पावटी मुगे माश्यान आपणा थिंकारां जालें सायबीण येच म्हूण आपयलोलो. इस्कला दिवाडे हॉलिडेज आसाय म्हूण हांवें वोंतून खंय म्हजे बारा येवपा फुफडायलो. ते गांवांत सायबीण हाडटाय ते भाशेन चोयन आमी दोग अजाप जाले. तेंगे घरान सायबीण येवप म्हणून एक व्हड फेस्त जाल्ले भाशे मनयताले. सायबीण भितर काण मागणें कोण सगलो लोक तेरसाकूय रावतालो. तेर जात्री सगल्यांक बसयले आनी व्हडल्या बियर आनी भुरग्यांक कोल्ड ड्रिंक वांटिले. हांवें आनी वोंतनीन दोगांयनी फांता बाटल्यो काडल्यो. कित्या त्यो आमगे सारक्यो फेवरेट आसलोल्यो. पिवोन जाता कोट्ट प्लेटी सोरपा तेल गायलो आरोस वांटूंक लागोली. तें वांटीत तें चोयन म्हज्या तोंडाक केसो लुटेल म्हूण सांगून हांव वोंतनीचे नदर मारले. हो मरे हुंचकाय नासलोली प्लास्टिका पट्टी दोनी हातीन घेवन उगोवन तयार आसलोलो. तें चोयन मुगे फिरोले. आय तेजे धेंगसो गायलो बेगीन ती प्लास्टिका पट्टी परतून बडसां घाल म्हूण. आरोस हांवें जात्री उद्दो न्हू पूण त्यो गोड्या सोडा उगोवन ग्लासान घालून दिताले. तेज उपरांत दोश दोदोल आनी कोकाद वांटिली.
एक एक जिनस वांटून येयल्ले पाटी ओतून पोत्ती भायर काडटालो आनी हांवें मांडन थंय खबरदार मोटरी ती पोत्ती पोत्तून बोटसांग घातालो. शास्त्री गांवां सायबीण वर्सा 3 पावटी एक कोडीन 4 पावटी पासून येताली. आदल्या दिसा सायबीण येवपास वाड्यार सांगो भोंवचे पडटालें. मागीर काडूंक जाता एक घरासून दुसऱ्या घरां व्हरपा सायबीण भायर काडटना कोण एकली सायबिणी माज घेताली. दुसरी तो खबऱ्या तेलान बोलो लांब तातीं घेताले. धाकट्या भुरग्यांक ते वाती कसलात दिताले. एक सायबिणी येलो मेंबरां आती बारके वाट्यो दिताली आनी त्यो पेटोवन एक लांब शिरे पुरसां सोकून वयताली. सगल्या मुखार बोस्त्यां ट्यूब माडा चुट्ट्या बोर बांदून तेका उज लायन वयर काण सगल्या उजवाड घातालो. मागीर सगलीं गायोन करीत चलो लागताली. माये काकुटीन बोलोले राणी स्वर्ग संसाराचे सदां आमच्या मोगान आसतले सांडूना कागे माये मोगाचे. हे सायबिणी गायोन आयकोन काय बरें दिसता रे. थोडे सारखे धाकटे पोटे आसलो ते गायोना उतरां नोकासलो न रे. देखून ते फकत पाव माये हर सांमटाले. घराको मागीर बरो वासा धूप लायन सायबिणी भितर काडटाले आनी मागीर ते नमाण सायबीण भितर सरतना म्हूण ते मागणें कोताले. ही सगळी मागणी आनी गायोन चालू आसतना आमी भुरग्यां तोंडांतल्या उतरां भायर सोदता हरी सगल्या मोठी मरे एकूच तोप गुंवताले. आयज सायबिणी हाच्या केसो मेळटो तें हांवें मुगे बापोल भयणी एक्सप्लेन केलें. You see, in this village you get 4 types of hawpak. What? म्हणून लागल तें. Hawpak means snakes गो म्हळ्यां. ओ म्हळटेणें आमी सायबिणी भोंवन एक्सपिरियन्स जाल्ले आनी आमकां खबर आसताली हुंच घरां केस हावड दिताय ती. You see, बोस्त्यांव कायतान आनी ओंतोंच्यो हावज they give only liberal लाडू. Lorestiu, Petsontag and Lazar house, you get nice ukolo chane with barik katle kodke and oil and little sugar hapun. Now, in only Durgatu Bakra house, cake, also sometimes doshi kappa and cold drink they give. And that's why in their house, bumper look for Saibin incoming. Rest all other houses give only bulina. You are very lucky today. Saibin is in Durgantu Bakara house. When it is dark, you come with me. I will take you. ते दोसांजे वयल्याक सायबीण येवन हातच्या हांवें पोत्तून काडकांतल्यान गार येतोना हांवें डायनाक हिंचालें. Did you enjoy? Yes, it is good fun म्हणून लागल तें. घरां भितर सोता डायनांगे मायन तेका हिंचालें. How was it, baby? And what is this plastic bag with eatables in it? Oh yes, Anton gave it to me, said it is for me. ते प्लास्टिका बॅग थंय मूज मेंदो तांबडे जालो आनी तोंडा उतरां सुटणाय जाली. कितें कोत्ताय रे बाबा, एश केल्या बंबई पावताय. बरें रे, दुसऱ्या मंगळारा मेळ्या. गरम गोंयकार आनी गरम जाचें पयलीं सोंपयत मुगे काणयो. मोग आसूं. This is Lampião signing out.